काणयेचें नांव बोंबयचो माम. काणयेकार वल्ली कॉड्रस आजेकार आनी ही काणी प्रस्तुत केल्या गोंयची काणयेकार कवी बाय उर्जिता बोबे. बोंबयचो माम. बोंबयचो माम सरलो खंय. सकाळी उठून कुजनात रिगून च्या करचे वेळार मोबायलात आयिल्ली व्हॉट्सॲप मॅसेज वाचल्ल्या रिटाच्या मतींत कसलीच भगणां उदेल्ली ना. तो इतलो तेंप खंय आसलो, कोणागेर आसलो, कितें करन आसलो म्हळें कोणाकूच नक्कें कळीत नासलें. तरी आयले वार गांवच्या कॉलेजीत शिकच्या आकयच्या नातवान फॅमिली म्हणो एक व्हॉट्सॲप पंगड केल्लो आनी आपणाकय तातूंत भरती केल्लो. देखून त्या पंगडात बोंबयच्या मामा विशीं कोणें गी कितें गी बरयल्लें वाचल्लो उडास. पूण उडास दवरूंक रिटा सकयल्लें ना. रिटान आपल्या एकसुरी जिणेची 50 वर्सां येदोळूच संपल्ली. कुटुंब म्हणचे परी कोणूय नातल्ली. तन्नेप्रायेर नर्सिंग शिकून पयले बोंबयच्या आस्पत्रेत काम करून थोडेच वर्सांनी लंडन गेल्ले रिटा फाटल्या 11 वर्सांनी स्विडनात काम करून आसलें. वाचप आनी संगीत सोडल्यार हेर कसल्याकय उमेद जावं अवकाश जावं रिटाक नातलो. रिटान ताका पयले पळयतना तो काय 22-23 वर्सांचो तरणाटो. रिटा 5वे क्लासीत शिकचे भुरगें. चडाव जावन माधू शेट्टी आनी बोंबयचो माम सांगाता येताले वेताले आनी तांची खास इश्टागत. माधू शेट्टी सयत मामा परीस ताच्या भयणीगेर रावतालो आनी ताच्या भयणीक जोवळी चेडवां 7वे क्लासीत शिकतालीं. 2 हफ्त्याच्या रजेर आयिल्ल्या माधू शेट्टीन बोंबयथावन फिएट कार हाडचें आसलें. कुक्के हळीक कार आयले म्हळ्यार आतां सगळ्यांक कळीत आसलें ते माधू शेट्टीचे फिएट कार म्हणून. माधू शेट्टीच्या भयणीच्या दोगांय धुवाच्या मतींत तांचो माम माधू शेट्टीच तांचो मुखलो घोव म्हूण आसलें. तरी दोगांय ताच्यो बायलो कशें जावच्यो म्हळें सवाल रिटाच्या मतींत धोसताले. रिटा सयत एकलेंच चेडूं. बोंबयच्या मिलांत काम करनासचो रिटाचो आन रिटा 1.5 वर्साचें भुरगें आसचे वेळार अवघडात अंतरलो. देखून त्या मिलान दिल्लो थोडो पयसो बँकात दवरून गांवांत माधू शेट्टीच्या गेणीच्या अर्द्या एकऱ्या जाग्यार कांय इल्ली कृशी रानाय लावन ल्हान एका कुडाच्या घर कन दीस काडून आसच्या रिटा आनी तिच्या आवयक बोंबयच्या मामाचोच आदार. रिटा शिकपाक चुरूक आनी बुदवंत. इगर्जेच्या मिसाक वेतालें. रजेर आयिल्लो माम सयत रिटाक मिसाक आपोवन व्हरतालो. तरी रिटाक कितेंगी आपल्या मामाचेर एका रितीचे अस्वकसायेचे भगाप. जावंक माम मोगाळ केदीच रिटाचेर दोळ्यो घालून वा जोर करून उलोवंक ना. जाय जाल्लें घेवन दितालो जशें आयस कँडी, कूल ड्रिंक्स, चॉकलेटां. फिल्माक आपोवन व्हरतालो, नवे वस्तूर घेवन दितालो, बूक पेनां घेवन दितालो. तरी आपणाक बोंबयचो माम कित्याक खायस जायना म्हळें ताका समजनातलें. रिटा सकाळीचो उठाउठी मेट्रो धरून कामाच्या वाटेर आसलें. माय गांवाक वचनासतना कांय 17 वर्सां उतरल्लीं. 17 वर्सां आदीं आवयच्या मरणाक गेल्लें रिटा. ते उपरांत गेल्लें ना. मरणाक गेल्ल्या वेळार पयशिल्ल्या मावशेन रिटाचो फोन नंबर घेतल्लो आनी तवळ आपल्या भुरग्यांक शिकपाक पयशे धाडूंक फोन करताली आनी रिटा सयत तांकां पयशे धाडटाले. तरी संबंद म्हणून रिटाक कोणूय नातल्ली. फकत आसले आसपत्र, घर आनी हे मेट्रो सोडल्यार रिटा खंयच्याय वचनासल्लें. मिसाक वेचेय भोव अप्रूप जाल्लें. देखून टीव्ही आनी खबरो ते वाचताले. नाका नाका म्हळ्यारी ताच्या मतींत बोंबयच्या मामा विशींच चिंतना मतींत येताली. तो कसो मेलो? ताचें मन करूंक कोण आसा? आतां कितें जातलें? एकेच सवाल रिटाच्या मतीक धोसताले. माधू शेट्टी नशीबवान. ताका 2 बायलो. पूण आपणाचें नशीब खोटें. 1-2 पावटी माम रजेर आयिल्ल्या वेळार सांगतालो. पूण रिटाच्या नेणट्या मतीक कितेंच समजनातलें. आवयन रिटाक समजायल्लें. आळेपुता बोटाची थोडी बायलां आपल्याच ल्हान भावाक आपले धुवेक दिवन काजार करतात. रिटाक काजार म्हळें आयकून लज दिसताली. दीस गेल्ले परीच बोंबयचो माम देदेस परोर जाल्लो दिसतालो. एका कुडाच्या घरांत एका कुशीत घाल्ल्या मांद्रेत रिटा आनी ताची आवय न्हिदताली.
तर आनी एका कोनशांत मांद्रेर भोंवयचो माम न्हिदतालो. ताका न्हीद लागली म्हळ्यार ताणें गौरवंक सुरू करतनाच कळटालें. पूण फाटले थोडे दीस थावन ताणें गौरवचो आवाज आयकनासलो. एक फावटी तुका हांव सायकल सोडूंक शिकयता म्हणून एक भाड्याचें सायकल घेवन आयिल्ल्या मामान सायकल सोडूंक शिकल्यार आपूण एक नवें सायकल घेवन दिता म्हळें आयकून रिटाच्या उमेदीक पाकां लागिल्लीं. अशें सायकल सोडूंक शिकोवन गेल्ल्या मामान रिटाक आपल्या बावळ्यांनी आरावन धवन सायकल शिकयतना रिटाक सायकल शिकच्यात बिलकूल ध्यान गेल्लेंच ना. थोड्या दिसांनी मामान रिटाक फिल्माक आपोवन व्हरता म्हणटना रिटा आपणाक फिल्माक वचूंक नाका म्हळें मात रिटाच्या आवयन रिटाच्या कांचुलाचेर 2 थापडां घालून सांगलें, तुजो माम गो तो, तुका खावचो ना, वच. आनी रिटा उपाय नासतना मामा सवे फिल्माक गेल्लें. ते दिसा थावन रिटाक आपल्या आवयचेर आनी मामाचेर मोन मोडल्लें. थोड्या दिसा उपरांत मामा भोंवय पाटी गेल्लो आनी रिटान आपल्या आवय लागीं सांगूंक धरलें, म्हाका माम कित्यागी कांयच जायना मा. तो म्हाका खंय खंय आपडटा आनी किस दिता. माधू शेट्टी आपल्या भाचयांक तशें करता अशें करता म्हणटा मा. म्हाका समजना. पूण रिटाच्या आवयन कितेंच प्रतिरोध दाखयलो ना. तुका लागला पिशें, नाका जाल्ले चिंतून बेश्टेच तुजी तकली पाड करताय. ताणें किस दिल्यार कितें जालें, तो तुजो माम न्ही. पूण रिटाच्या नेणटुल्या मतीक कितेंच समजनातलें. खंय गी कितें गी सारकें जायना म्हळें चिंतप ताच्या मतींत उदेवन येतालें. अशीच वर्सां पाशार जाल्ले परी रिटा 10वी क्लास जावन नर्सिंग शिकूंक गेलें. आनाच्या कंपनीत हांव मेळिल्लो इल्लो पयसो बँकात आसलो. तो चेडवाच्या शिकपाक आसूं दी म्हणून रिटाची आवय थंय हांगा कामां करून दीस काडटाली. अशें थोडेच वर्सांनी नर्सिंग जावन काम सोदून आसचे वेळार मामान भोंवय व्हरून कामाक लागवची इच्छा व्यक्त केली मात्र न्हय, रिटाक आपोवन व्हरूंक गांवांक आयिल्लो. रिटा लागीं सयत दुसरी वाट नासतना आपल्या मामा सवे बसार भोंवय गेल्ले. सकाळींचो वेळ जाल्ल्यान मेट्रोचेर गर्दी नातल्ली. रिटा तेपादली चिंतनां घेवन आस्पत्रेक रिगोवन काम करतासतना सयत रिटाची मत भोंवयच्या मामा विशींच चिंत्ताली. आपणान ताच्या मर्णाक वचचें? खंय म्हूण वचचें? कित्याक म्हूण वचचें? रिटाच्या मतींत हर्टाचें वादळच उठल्लें. आस्पत्रेत सयत वेगवेगळ्या जातीच्या पिडेस्तांक मेळून तांच्यो एक एक काणयो आयकून संवय जाल्ल्या रिटाक आतां मामाच्या मर्णाक लागून गांवांक वचचें कसलेंच चिंतप नातल्लें. अवचीत म्हळे परी त्या दिसा एका ल्हान भुरग्याक एमर्जन्सी वॉर्डांत भरती केल्लो आनी रिटाक सयत त्या दिसा एमर्जन्सी वॉर्डांत ड्युटी आसली. ल्हान भुरगें काय 11-12 वर्साचें भुरगें. मासीक स्रावांत विपरीत रगत वावळल्लें देखून तिका भरती केला म्हूण कोणें गी सांगचें आयकलें. पूण उपरांत कळून आयलें तिच्याच एका सयऱ्यान तिचेर बलात्कार केला म्हणून. रिटाची तकली पिसांतूर जाली. चेडू मतीर नातल्लें. ऑपरेशनाची तयाराय करूंक आसली देखून हेर नर्सा सवे रिटा सयत तयाराय करूंक लागले. स्वीडन तसल्या प्रगतीशील शहरांत सयत असली आणवी कामां घडटात. रिटा सवे काम करनासचे इथिओपियाचे नर्सान हळू ताळ्यांत पुसपुसचें रिटान आयकलें. खंयचेंय शहर कोणाचेरय बलात्कार करिना, पूण ती विकृत मनोगत करता, रिटान जाप दिल्ली. भिरमत त्या भुरग्याची, पूण तिका राखूंक तिच्या घरांत दादलो कोणी नातलो. परत तिचे सवाल. घरच्या दादल्यानूच केल्यार कोण आसचो रखवाली? रिटान समजावचे प्रयत्न केले. तितल्यार डॉक्टर ऑपरेशन थिएटराक रिगलो. ऑपरेशन जातच रिटा आनी हेर नर्सां चेडवाचेर नजर खचोवन बसल्ली. चेडवाक पळयल्ले परीच रिटाची चिंतना जागी जाताना भगणा सयत उचांबळून जावन येताली. आपणाक कामाक लागयता म्हूण भोंवय आपोवन हाडल्ल्या मामान आपणाक ताच्या एका इश्टागेर आपोवन व्हेल्लें. पयणाच्या पुरासणेत आयिल्ल्या म्हाका जेवंक जावंक नाकासलें देखून पिवंक दिल्लें कितें म्हळें रिटा बिलकूल नेणासलें. फकत दुसरे दिसा उठ्ठाना मात्र कठीण आंग दूख आसचें रिटान वगेच सोंसचे शिवाय निर्वोग नातलो. देखून आज पासून रिटाक सगळे दादले आपल्या भोंवयच्या मामा परीच दिसताले देखून एकसुरेच उरल्ले.
कितले मासून भुरगे. असल्या नेणट्या भुरग्याचेर सयर बलात्कार करूंक खंयच्या दादल्याक मन आयलें गाय. इथिओपियाचे नर्स परत पुरपुरोन आसले.